आज आमी पळयतात त्या नॅशनल गेमी खातीर जे इंडोर आनी स्टेडियम जे बांदल्यात ताजो फायदो आमच्या स्पोर्ट्सवाल्यांक मेळपाक जाय. कारण स्पोर्ट्स जे आहा हो स्पोर्ट्सा भितर नॅशनल लेवलाचे जे आमी ग्राउंड्स केल्यात, स्टेडियम केल्यात, इंडोर केल्यात, हे नॅशनल लेवलाचे केल्यात आनी तेजे भितरल्यान आमचो भुरगो तयार जावपाक जाय म्हणून स्पोर्ट्साक आनी तो नॅशनल लेवलाचेर खेळपाचो लायक जावपाक जाय. आनी आज तशे भुरगे मुखार सरल्या. आज हांव पळयता काही स्टेडियम जे आहात जे बांदलेले आहात ते काही लग्नाक दितात, काही तुजे न्हिसपाक दितात, जे GMRचे बी जाल्यात ते तांकां काडून आमचो पेडण्याचो स्टेडियम दिलो हॉटेला सारको तेका भाड्यान. हें कितें? आमी इतलो जो खर्च करतात तो आमचे भुरगे मुखार सरपाक, आमचो स्पोर्ट्समॅन जावपाक आनी स्पोर्ट्समॅन्सा खातीर आमी नॅशनल लेवलाचेर आज स्टेडियम तयार केले. आज नॅशनल गेम ही गोंया भितर ऑर्गनायज जाली. आमी लायफान चिंतून आसलेले की हांगासर नॅशनल गेमी जातल्यो म्हणून. आनी तेजो फायदो आनी तेजें जें आहा पळय तें अशें लग्नाक बिग्नाक दिवप या खंयचे हॉटेल टायप करप, एक्झिबिशनां बी दितात, एक्झिबिशनां दितात, खंयचे तुगे न्हिसपाक बरोबर न्ही. हेजेर लक्ष घालचें ह्या गव्हर्मेंटान. हें केन्नाच जाय नासलेलें तें जालां गोंया भितर. आनी हांव आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता तेणें हेजे भितर इंट्रस्ट घालचो. कारण स्टेडियम जावपाक खूब कठीण जाल्लें.